सद्या आसा ते काकुलो मॉला कडेन आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता हें जें मशीन आसा तें सिवेज जी पायपलायन घालपाक ते मशिनाचो वापर जाता। तेन्ना फाटीं एकदां आमी हांगासर रिपोर्ट केल्लो तेन्नाय हें मशीन हांगासरूच आशिल्लें, हांगासर सिवेज पायपलायन घालपाचें काम चालू आशिल्लें, पूण तें आयज हांगासर परत आसा। तें परत कित्याक आसा ह्या गजाली कडेन जेन्ना आमचे जे आदले मेयर उदय मडकयकर आसा तांचे कडेन उलोवप जालें तेन्ना आमकां कळून चुकलें की ते म्हणटा की पयलीं हांगासरल्यान एक सिवेज पायपलायन घातिल्ली आनी हांगासरलें जें काम आसा तें कंप्लीट जाल्लें, पूण मागीर खंय तांकां खंयच्यान तरी परत याद जाली की आनी एक जी सिवेज पायपलायन आसा ती हांगासर घालपाची ते विसरले, ताजे लागून खंय तांच्यांनी आतां तें परत सगळें फोडलां आनी हांगासरल्यान ती एक नवीन आनी एक खंय सिवेज पायपलायन हांगासर तेंचें काम घालप चालू आसा। पळय कॉन्ट्रॅक्टराचें काम हांव पयलीं पासून म्हणटा की प्लॅनिंग नासतना काम चालू आसा। कन्सल्टंट जो इतकी व्हडली फी घेवन करोडांनी रुपया घेवन सुशेगाद बसला, काय आसाय म्हण हांगा खबर ना काय खंय गायब जाला म्हणून। काम जालें सिवेज लायनीचें काम चालू आसतना काम तेंच्यांनी घेतलें। हांगाच तें तुका सांगता एग्जाम्पल, माती बिती घालून तेंच्यांनी परत हें केलें। अकस्मात फाटल्या 15 दिसां पयलीं परत 20 दीस जाले परत खणलें म्हणटा हांवें तें सुपरवायजर विचारलें बाबा परत कित्याक खणटा तुमी सगळें जाल्लें। ते म्हणटाले एक पायप घालपाक विसरले म्हणून, पायप धाकटे न्ही आं, नळाचे पायप बी आसा तेजे न्ही, बरे व्हडले पायप घालपाक विसरले म्हणून। कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन खबर काडले तो म्हणटा आपल्याक पयलीं कांय सांगूना म्हणलेलो, आपल्याक मागीर सांगलें सगळें काम जातकच। म्हणजे जो कोण कन्सल्टंट आसा तो जो प्लॅनिंग करता तो सगळे रिपोर्ट्स तयार करता, जो फाल्यां बिलां हेंची हो सर्टिफाय करपाचो तेका तेणेच सर्टिफाय केल्या शिवाय हांकां बिलां पयशे मेळपाक ना। तो जर अशें जर निग्लिजन्स करता हेजे व्हडल्या कामांक, सादें काम न्ही तें व्हडले पायप घालपाक, जाल्यार कितें म्हणपाचें। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।